मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पर्वरीच्या एलिव्हेटेड कॉरिडोराचे बांदकाम सुरू जाल्ल्यान थळाव्यांक आनी प्रवाशांक सोंसचे पडटात त्रास. नियो मॅजेस्टिक कसिनो लागसार धोक्याचेर क्रॉसिंग जाल्ल्यान येरादारी करप्यांचो जीव आयला धोक्यांत. कारापूर करूंक ना प्री मॉन्सून वर्क, थळाव्यांक पडला हुस्को. रस्त्यार येवपी झाडां बेनपाचो थळाव्यांनी धरला हट्ट. देशांतल्या 69 नव्या कोविड दुयेंती मदीं 9 जाणांक मरण आयिल्ल्यान फाटल्या 24 वरां भितर सक्रीय आंकडो पावला 7400चेर. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान केला जाहीर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पर्वरीच्या एलिव्हेटेड कॉरिडोराचे बांदकाम सुरू जाल्ल्यान थळाव्यांक आनी प्रवासी ह्या दोगांकूय महत्वाची गैरसोय जायत आसा. सदचे मार्ग बंद केल्ल्यान व्हडले वॉल्त मारचे पडटा. हे परिस्थितीत लागून पर्वरी पोलीस स्टेशनापासून फक्त कांय मिटर अंतराचेर आशिल्ल्या नियो मॅजेस्टिक कसिनो लागसार तात्पुरतो रस्तो सध्या धोक्याचो जावन रावला. पणजी वाटेन वचपी वाहनांक म्हापशे पणजी मार्गान आनी अटल सेतू सावन वेगान वचपी येरादारी कडेन थेट जोडपी हो अनौपचारीक शॉर्टकट धोकादायक क्रॉसिंग आनी परत परत चुकपा खातीर हॉटस्पॉट जाला. पर्वरी पुलीस स्टेशना सावन फकत मीटर अंतराचेर आसून लेगीत वेळ वाटोवपाक उत्सूक आशिल्ल्या प्रवाशांक खातीर हो मार्ग एक लोकप्रिय पूण धोक्याची निवड उरला. पळयात हो हताश शॉर्टकट जीव कसो धोक्यात घालता आनी हो प्रस्न सोडोवपाक अधिकाऱ्यांची घाळपणां दाखयता. आमचो रिपोर्टर डायलन रॉड्रिगीस. सद्याक आमी ह्या मॅजेस्टिक प्रायड कसिनोच्या एक्झॅक्ट ऑपोजिटेन हांगासर हो हायवे असल्या कारणान हांगासर पर्वरीचे फ्लायओवराचें काम चालू आसा आनी जो सर्वीस रोड येता त्या वाटेनसून थंयसरल्यान ज्यो गाडयो येता पळय तांकां समज गौरी पेट्रोल पंप आसा थंयसरल्यान जर भितून वचोंक जाय आसलें जाल्यार तो रोड थंयसर बंद आसा. आनी हांगासर पुलिसांनी आनी PWDचें कामां आसतना तेंच्यांनी बॅरिकेड घालून हो फूल डायवर्जन ब्लॉक केलो कारण लोक हांगाल्यान मत्सून टर्न मारता म्हणून. पूण थोडे कडल्यान बॅरिकेड गायब जाल्लेले आहा आनी आतां इतलोच पार्ट ओपन आसा थंयसरल्यान 4 व्हिलर एज वेल एज 2 व्हिलरी गाडयो टर्न मारता. तांकां एक्सेस आसा फुडें साई सर्विसा कडेन टर्न मारून येवपाचो. थंयसर एक रावंड अबावट आसा थंयसरल्यान टर्न मारून येवंक मेळटा. पूण तरी आसतना लोक हांगाल्यान आपलो लायफ रिस्क घालून पण दुसऱ्याचो लायफ रिस्कार घालून हांगाल्यान टर्न मारून वयतात. आतां हांगाल्यान गाडयो अतुल सेतू वयल्यान एज वेल एज पणजेसून गाडयो येतात थंय फूल स्पीड अबाव 60 तेंची स्पीड आसता. स्पेशली अतुल सेतू वयरसून देंवतात पळय तेंच्यो गाडयांचो. हांगाल्यान समज ते टर्निंग करता जाल्यार तेंचोय लायफ रिस्कार आनी हांगासर एक्सिडंट जावपाची खूब शक्यता. इवन स्पेशली 2 व्हिलराच्यो कित्याक आनी केन्ना केन्ना रातच्यो सुद्दां हांगासर लायटी ह्यो पेटनान आनी लोक तरी हांगाल्यान टर्न मारून वयता. हांगाल्यान धाकट्यो भुरग्यो सुद्दां फाटल्यान बसलेल्यो आसता तांकांय व्हरता की गाडयो हांगाल्यान स्पिडीन येतात. सो हांगाल्यान एक्सिडंट बीन जावपाक खूब शक्यता. सो हांगा बेगीनचे बेगीन हे बॅरिकेचर घालून बंद करूंक जाय आसलें कित्याक हांगासर इवन रस्तो पिड्ड्यार आसून तरी सुद्दां लोक हांगाल्यान यूज करता. तो थंयसर माती सगळी रस्त्यार येयल्लेली आहा पूण लोक तरी आसतना तो इतलो रिस्क घेवन तो रस्तो यूज करता. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. कारापूर गांवांतल्या लोकांक आपल्या वाठारांत प्री मॉन्सूनाचें काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान हुस्को निर्माण जाला. सुरक्षिताय आनी सुलभताये खातीर झाडां कापप आनी गटरां नितळ करपाचे गरजेचेर भर दिलो. खास करून रस्तो अरुंद आशिल्ल्यान रस्त्यार येवपी झाडां बेनपाचो थळाव्यांनी हट्ट धरला.
राज्यात पावसान खूप आदीच हजेरी लायली. प्री मॉन्सून वर्क जावंक नाशिल्ल्यान वाठारांत आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा. हाका लागून कोयर आनी उदक लोकांच्या घरादारांत रिकता. हाचेर संबंधीत खात्यान आजून मेरेन दखल कित्याक घेवंक ना, लोकांक प्रस्न पडला. आयकात कारापूरच्या थळाव्यांनी उक्तायल्ली खंत. पंचायतीक आमच्या ग्रामस्थान कोणी लेटर दिला की मातशे रोड आमचो बारीक असल्या कारणान फुडले सायटी दिसना, वलतां आसा, टर्न आसा, सो झाडां वाडल्या ती मातशी क्लीन करून घेवपाची, ट्रिमींग करपाची, मातशे पंचायतीन दखल घेवपाची. कित्याक पंचायत ही कारापुरानूच आहा, प्लस आमचे पंच सगळे ह्याच रोडान येता वयता, तेंच्यांनी मातशें पळोवन ते आनी 2-3 वलता थंयसर आहा न्हू, आमचे झरीचे वलता थंयसर मातशें एक माती घालून फिलींग करून घेवपाचें की फाल्यां काही वायट गजाल घडोवंक जायना. अशे एक्सिडेंट बी जाले हांगासर? अशे एक्सिडंट म्हटल्यार बारीक बारीक जातात, कळना. बारीक भुरगे बीन खूब म्हणजे 2 व्हिलर घेवन पडला. लास्ट टायम एक 7-8 दीस पयलीं एक बारीकसो एक्सिडंट जालो. मातशी ट्रिमींग करून घेवपाची, कित्याक रस्तो आमचो कारापूर सामको अशिरा. मॉन्सून आतां कित्याक एक लास्ट टायम अचानक 15 दीस पयलींच पावस पडलो मे म्हयन्यात, सो झाडां वाडल्या. तेजे पयलीं वाडलेली ती आतां आवट. आनी टू व्हिलर बीन येता तेन्ना ती दोळ्याचेर बारीक बारीक शिड्डां बसता, कित्याक सामको रस्त्यार येयल्ले आहा. आनी 4 व्हिलरींग म्हटल्यार आमचे गाडी स्क्रॅचीस पडटा म्हणपाचे, कित्याक मातशी गाडी भायर घेतली की घासता ती सगळी काटे झाडां. तश्योच त्यो आतां झाडां रस्त्यार येयल्या म्हणटकूच 2 गाडयो सुटाना, सगळ्याच लोकांक त्रास जाता. अशें जावंक जायना की कितें तरी कोणाचें वायट जालें आनी मागीर तें काम केलें, अशें जावंक जायना. तशेंच पंचायतीन गटराचे उसपवपाचे सुद्दां कामां करूंक ना. जे प्री मॉन्सून जी कामां जाता ती कांयच कामां पंचायतीन करूंक ना. ती पंचायत सिरियस आसा काय ना हेच कळना, कित्याक पंचायत आसा जाल्यार तेंच्यांनी कामां करपाक जाय. हे जे पंच मेंबर आसा हे वयरसून कारापूर तिस्कारसून पंचायतीन येता, वाटेक तांकां दिसता हे गोश्टी, पण तरी आसतना तेजेर ते कांयच करिना. तेन्ना हेंच्यांनी जागे जावचे आनी कामां करचे, कोणाचें कितें वायट जावचे पयलीं कामां करचे आनी लोकांक हे त्रासांसून मुक्त करचे. प्री मॉन्सून वर्क जो आसा तो पयलीं करूंक जाय आसलो, पूण अजून पर्यंत जावंक ना. ताजेर कितें म्हणटा आतां? म्हणजे जायनूच, पंचायतीचें लक्षच नासता. म्हाका दिसता ही पंचायत आमच्या कोणाच्या तरी घरांत गोट्यान बांदल्या, कित्याक पंच मेंबरांक कसलेच पडलेले ना. गांवाचे ते कोणाचेच विचार करिनात. ही गांवांतली कामां जावंक जाय आसली पयलीं, कित्याक लोकांक त्रास जाता, तशें जायना. तुमी पळयत जाल्यार गटर सुद्दां उसोंक ना, तशेंच गटर आसा. हांकां सांगपाक जाय अशी गरज ना, कित्याक हे पंच मेंबर हेंची जबाबदारी ती, आनी ते आपल्या पयशान करिनात, आमच्याच पयशान करतात, पण ते करिनात. तेन्ना हेंच्यांनी जागे जावचे आनी बेगीतले बेगीन करचे आनी लोकांचे त्रास कमी करचे. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. देशांतल्या 269 नव्या कोविड दुयेंती मदीं 9 जाणांक मरण आयिल्ल्यान फाटल्या 24 वरां भितर सक्रीय आंकडो 7400 जाला, अशें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान शेनवारा जाहीर केलें. कर्नाटकाक एका दिसांत सगळ्यांत चड 132 सक्रीय दुयेंती मेळ्ळ्यात. गुजरातात 79, केरळात 54 आणि मध्य प्रदेशात 20 दुयेंती मेळ्ळ्यात, अशी माहिती मेळ्ळ्या. अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, लडाख, मिझोराम, पंजाब आणि अस्तंत बंगालात ह्या काळात कोविड दुयेंती मेळूंक नात, अशें भलायकी मंत्र्यान म्हळां. 1 जानेवारी 2025 मेरेन मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 87 आशिल्लो. फाटल्या 24 वरांत 991 जाण बरे जाल्ल्यान बरे जाल्ल्या लोकांची संख्या 11,967 जाल्या. लक्षणां: फ्लू सारखी लक्षणां, कमी दर्जाचो जोर, कर्कश आवाज, सुकी खोकली, गळो दुखप, सुकी खोकली, नाक बंद जावप, थकवा, उण्या दर्जाचो जोर, उणी लक्षणां, वास वा रूच उणी जावप, कांय दुयेंतींक सौम्य अतिसार वा मळमळ जाता, कोविड-19 लुकसाण टोल, मानसीक थकवो. कार्यकाळ: हातूंतली चडशी लक्षणां 5 ते 7 दिसां भितर ना जातात, पूण तांची सुरवात चड बेगीन जाता अशें दिसता. चड करून संसर्ग जाल्ले उपरांत 1 ते 3 दिसां भितर वैजकी सेवा केन्ना घेवची. श्वास घेवपाक त्रास जावप वा छातयेक त्रास जावप चालू आशिल्लो चड जोर 3 दिसां परस चड काळ 102 डिग्री सेल्सियस परस चड, घुसपागोंदळ, निळसर ओठ वा मुखामळ वा ऑक्सिजन सर्क्युलेशन उणें 94% परस उणें, दुबळेपण वा निर्जलीकरण खास करून जाणट्यांक आनी भुरग्यांक, सगळ्यात चड असुरक्षीत भुरगीं, जाणटे व्यक्ती आनी जायत्या भलायकेची स्थिती आशिल्ले दुयेंती, गुरवार बायलो, जाणटे व्यक्ती आनी काळजाचे दुयेंस आशिल्ले दुयेंती. तथ्य आनी आंकडेवारी:
केरळ अजूनही कोविडाचो सगळ्यात चड परिणाम जाल्ले राज्य आसा। सध्या सक्रिय दुयेंतींची संख्या 2109 आसा। गुजरातात 1437 आणि दिल्लीत 672 दुयेंती आसात। सक्रिय कोविड दुयेंती आशिल्ल्या हेर राज्यांत महाराष्ट्र 613, कर्नाटक 527, उत्तर प्रदेश 248, तमिळनाडू 232, राजस्थान 180, आंध्र प्रदेश 102 हांचो आस्पाव जाता। शुक्रारा भारतात फाटल्या 24 वरांत 33 नवे सक्रिय कोविड दुयेंती मेळिल्ल्यान वट 7154 जाल्यात। महाराष्ट्रात 2 आणि मध्य प्रदेशात 1 लाख मरण आयिल्ल्यान 3 जाणांक मरण आयले। राजस्थानात राज्यात दिसाक 30 ते 35 कोविड दुयेंती मेळटाले। टॅक्सीचो प्रश्न बऱ्याच काळा सावन सुटावो जावंक ना। आता हालींच्या घडणुकांचेर आदारीत तो आनीकूय चड काळ सुटनाशिल्लो उरतलो असो दिसता। खर विधान आणि परिस्थिती पयस करपा खातीर आणि गोंयांत टॅक्सींक योग्य सर्त मेळची हे खातीर केल्ल्या कांय उपाय येवजणे उपरांत भाजपाच्या कितल्याशाच आमदारांनी सरकाराच्या भुमिकेक उक्तेपणान विरोध केलो। आयकात मुख्यमंत्र्यान तांची बाजू घेवन कितें विधान केले ते। विशयाचेर म्हाका बाबजीत आशिल्लो तो मायकल आशिल्लो आनी बाकीचे सगळे म्हाका मेळपाक गेले। लोकांनी कन्फ्युजन करून घेवचें न्ही। जे एग्रिगेटरा खातीर काडलेली गायडलायन हांगा खंयसर ओला उबर वो खंयसर हांगासर येना। ओके, आमकां सिस्टम सगळी जर जाग्यार उडोवपाक जाय, सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच आमी हो विशय जो आहा पळय सोडयता। हांव परतूय सांगता, सगळे स्टेक होल्डर इन्क्लुडींग टॅक्सीवाले आसतले, हॉटेलवाले आसतले, ह्या सगळ्यांक आनी आमचे आमदार आसतले, हेंकां विश्वासान घेवन ओला उबर कशीच येना हे सामकें विश्वासान सामकें थंड तकलेन धरचें सगळ्यांक। हाच्या पयलीं टॅक्सींनी बळगे दाखयल्या उपरांत नव्यान तयार केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वां आड कळंगूटचो आमदार मुखार आयलो। आमी कितें सांगत सीएमान ते दॅट पर्टिक्युलर गायडलायन शूड गो इन एबियन्स, सो दोज शूड नॉट बी टच। बट एट द सेम टायम हांवें जे तेतूंत प्रेस घेतला की सगळो हो सिस्टमान पडपाची गरज आहा। वाणपण जावंक जायना, गाडयेन बसलो कस्टमर वाणपण करता तशें जावंक जायना। इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ ऑल आवर लोकल्स एंड द ट्युरिजम ऑफ द स्टेट। ट्युरिस्ट जो तर बरे वाडटले आनी बरे मेमरीज घेवन वयतले की इधर आया हम लोग, ऊपर नीचे हुआ रेट, बहुत आगे ऊपर गया और बहुत नीचे आया, अशें जावंक जायना। सो ते खातीर म्हाका दिसता सीएम आमचे कडेन मिटींग घेतलो, सगळ्या आमदारां कडेन, कोस्टल बेल्टाच्या आमदारां कडेन आनी स्टेक होल्डरां कडेन मिटींग घेतलो आनी हो सुटाव करतलो इशू की कितें जावपाक जाय। की आमी ते म्हणटा आमकां भायलो एग्रिगेटर नाका, आमकां एक बेज नाका, आमकां कांय ना। बट जेन्ना प्रायम मिनिस्टर म्हणटा डिजिटल इंडियाचेर ती रेट पावपाकूच जाय। जो एप हे ओपन केले, जो तर इफ यू ओपन युअर मोबायल कलंगूट टू मांद्रे, वॉट इज द रेट, एप्रॉक्सिमेट रेट येवपाक जाय। सो कस्टमर ऑल्सो शूड नो दॅट दीस इज द रेट। सो तसो एक प्लॅटफॉर्म तेणी तयार करप, कसो तयार करप तो सीएम आनी डिपार्टमेंट सांगतले आनी आमचेच लोकां मदेकात हो उरचो। म्हणजे मांद्रेचे जितके टॅक्सी ओनर आहा, कलंगूटचे आहा, शिवोलेचे आहा, म्हापशेचे आहा, आमचे सालिगांवचे आहा, म्हणजे कोस्टल बेल्टाचे नॉर्थ आनी सावथ हे तेंचे मदेकातूच हो धंदो उरचो। तेंचे वयर येवन कोण तरी बापूय बसचो न्हू, म्हणजे गॉडफादर वो आनी कोण बसचो न्हू, तेंच्या हातीनूच उरचो। पूण सिस्टम येवचें, सिस्टम येवपाची गरज आसा। तांकां जाय तसो सिस्टम घालया, तोंडान रेट येता पळय तो सिस्टम बंद जावपाक जाय। हे हांव एज अ कोस्टल बेल्ट MLA सांगता, तोंडान रेट सांगप ना। Participation of taxi owners and taxi drivers who are reportedly, according to sources, are supposed to be coming here at around 2 o'clock this afternoon to meet with the Transport Department officials over the new guidelines issued by the government on the new taxi app-based system. हाका लागून ह्या विशयाचेर सरकारान पयलीं घेतिल्ल्या निर्णयाक विरोध। आमी 1 म्हयन्याचो टायम दिल्लो आसा फॉर एवरीबडीज ओपिनियन, इन्क्लुडींग टॅक्सी ऑपरेटर्स, इन्क्लुडींग टॅक्सी फेलोज। आमी ओन्ली ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, इट इज अ ड्राफ्ट ऑफ अ नोटिफिकेशन, वॉट इज आवर इंटेंशन, म्हणजे आमकां कितें जाय, सगळे एपार आयिल्ले, कशें येवपाचे, कशें बसोवपाचें, आमी तांकांय कॉन्फिडन्सान घेतलेच, सगळे स्टेक होल्डरांक घेतले। सध्या आमचे कन्सल्टेशन चालू आसा विथ डिफरंट बॉडीज ऑफ इंडस्ट्री, पीपल इन टुरिजम ट्रेड, कॉमन मॅन, माझ्या डिपार्टमेंटाचे लोक प्रत्येक कडेन वचून म्हाका फीडबॅक दिता, आमी परत डिस्कस करता, डायरेक्टर येता म्हाका फीडबॅक दिता, अंडरस्टूड न्ही। हांव आतां कितें फीडबॅक आहा आनी कितें हांव तें ओपनली हांव सांगपाक सोदना,
तेजेर रोखडें आनी रिएक्शन जातलें. देर इज टायम टील 20th of June हें सगळें आमकां फीडबॅक मेळटा तेन्ना योग्य कितें डिसिजन तें आमी घेतले. इट इज नॉट दॅट इट इज फायनल. आतां ते आमी नोटिफाय केले आनी फाल्यांसून जाल्ले भाशेन ते तेंचे म्हणजे वागणूक जावपाक लागले, विच इज नॉट करेक्ट. ते कितें म्हणटा गोंयकाराचो टॅक्सीचो धंदो काबार जातलो. भायले बीन येतले म्हणटा. वयल्यान गोंयकारांक बऱ्या पडटलें इतलें हांव सांगपाक शकता. खात्रीन सांगपाक शकता तेंकांय बऱ्या पडटलें. तेय गोंयकारूच ते कितें भायले ते उलयता ते. तर पयलींसून तेंचो एक स्टँड आहा. एप टॅक्सी आमी एक्सेप्ट करपा ना. एप आमकां नाकाच अशें जावपाक शकता. म्हाका एकूच सांगा मरे, आतां इतले बरे शोरूम आहा पणजेन, लोकांनी ऑनलायन ऑर्डर करपाची वस्तू बंद केले, घरा कडेन जेवण पावयता, रेस्टॉरंटां बंद जालीं, अशें हे भाशेन ह्यो गोश्ट्यो. एवरीथींग टुडे इज अवेलेबल ऑन एप आनी यू कॅन इट इज अल्टिमेटली यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी. आय एम रेडी. फाल्यां ते तरी म्हाका सांगता भायले कोणा दुसरे एप ऑपरेटर एक गोवा मायल्स आहा तो आसूं, हेर कोणा हाडनाका, आमी आपलो एप काडटा. हांव वयल्यान सांगलां तेंकां ओपनली, हांव तुमकां फायनान्स करता म्हूण. I will finance you, get your own taxi app and you operate. We don't want to come in the way. All that I want is technology should be adopted. There should be some record, point to point, safety of tourists, locals traveling in taxi, buses, everything is important. And data is most important for future planning. इतलेच हांवें सांगलां. गोवा 365 खातीर वैष्णवी साळगांवकार. दिवचले पावसाक लागून पुलार उदक भरपाक लागले. सुवातेर ड्रेनेज सिस्टमाच्या बिकट परिस्थितीक लागून उदक भरपाची समस्या निर्माण जाता. हाचेर संबंधित खात्यान अजून दखल घेवंक नाशिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. बिचोले जे येतात पळय थंय दोन पूल आसा. एक पूल जो आसा तो वचपाक सांखळे सायडीक, तसोच एक पूल बिचोले सायडीक येवपी आसा. आनी जो नवीन पूल आसा थंयसर मॉन्सुनान पावसान सामकें उदक भरता आनी हो PWDक लागता. पूण तेंच्यांनी जे ड्रेनेज जी आसा ती सामकी पुअर कंडिशनान आसा. म्हणजे खुबशे पूल जेन्ना बांदला थंयसर उदक सांचून उरता. थंयसर जे लोक येतात, स्कुटरीन वतात, चलत वतात, तांकां ताजो खुबसो त्रास जाता. तांचेर उदीक उसळटा. लोकांची खुबशी मागणी आसली की थंयसर जे ड्रेनेज आहा ते सारकें करपाक जाय. पूण अजून पर्यंत थंयसर कांयच जाल्लेलें ना. आतां मॉन्सून पावस सुरू जाल्लो आसा आनी अजून परिस्थिती जी आहा ती सामकी तशीच आसा. सगळे कडेन ज्या पुलार सामकें उदक सांचून उरता आनी 4 व्हिलर येता तेन्ना 2 व्हिलरवाले आसता तेंचेर सामकें उदक उसळून पडटा. तशेंच जे चलत ते सायडीन वतात तेजेन वाडे आसात, लोकांचे घरां आसा, थंय वता तेंचेरूय उदक पडटा अशें लोकांचें म्हणणें आसा. त्या बेगींतल्या बेगीन ही जी ड्रेनेज आहा PWDचो पूल आहा तो पूल PWDक लागता. कारण तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हें सारकें करून जे उदक साचता तें कमी करपाक जाय ह्या पुला वयल्यान. नाल्यार हांगासर जळारी तशेंच आनीक खुबशे कितें जावपाची शक्यता आसा. जे सांचून उरल्या कारणान थंयसर मदीं वत पडटा, मदीं पावस येता. त्या खातीर हो जो त्रास आसा तो लोकलांक जातलो. त्या खातीर बेगींतल्या बेगीन PWDन हेची दखल घेवन हे बेगींतल्या बेगीन जे उदीक साचता ताचेर उपाय करपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि मुझेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सप्तकाच्या शेवटाक घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. IMDन व्हड पावसाची शिटकावणी दिवन लोकांक जतनाय घेवपाचें आवाहन केलां. आयतारा चड पावस चालू उरपाची शक्यताय आसा. मदीं घडये 1 वा 2 फावट विसव मेळटलो. तशेंच खर वारें घोळपाची शक्यताय आसा, जाका लागून झाडां पडपाची आनी पालसणां कोसळपाची शक्यताय वाडल्या. गरजे भायर प्रवास करचो न्हय, जतनायेन प्रवास करपाचें आवाहन हवामान विभागान दिलां. चडावत आनी उणें तापमान 28 डिग्री ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. सप्तकाच्या शेवटाक व्हड पावसाची शक्यताय.
आयतारा घोग्यांनी पावस IMD. खर वारे येवन झाडां पडप आनी भुंयकाप जावपाचो अदमास. गरजे भायर प्रवास करचो न्हय. आयतारचे तापमान 28 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळा परत पळोवपाक